अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा म्हादय विशींची चर्चा गाजली ती सदाभशेन विजय सरदेसायाच्या उलोवपावयल्यान आपल्या अर्धवराच्या भाशणात विजयान सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले। डीपीआर रद्द करिना जाल्यार गोंय सरकाराचे फुडले पावल कितें आसतलें मुख्यमंत्र्यान सभाघरांत स्पश्ट करपाक जाय अशी मागणी विजयान ह्या वेळार केली। मुख्यमंत्र्यान जर कर्नाटकांत वचून आपूण म्हादय वळोवपाक दिवचो ना अशें ठाम मत मांडलें जाल्यार आपूण कसलेच कोके घेनासतना भाजपात येवपाक तयार आसा अशें आवाहन विजयान केलां। Nobody is saying what they will do to cancel the DPR. Speaker sir, what DPR cancel जावपा जाय वो cancel जायना जाल्यार आमी कितें करतले ना जाल्यार आमच्या मनान कितें आहा तें कोण उलयना। सगळे म्हणटा म्हादय आमची आवयच रे ताका आवय परत ओडली ती तें सगळें जाणा आमी पूण नवें कितें आहा हातून नवें जाय तुमचे कडच्यान हाव फार यू आर विलिंग टू गो। Is the Chief Minister of Goa ready to canvass for BJP in Karnataka and say, I will not allow diversion of Madai? Is he ready? I will join your party for nothing. No khoka, no nothing. Chief Minister जर वता कर्नाटकान आणि कॅम्पेन करता BJP खातीर आनी सांगता की आमी म्हादयचें डायवर्जन अलाव करचेच ना म्हणून हांव फुकट येता तुका खोक्या बिके कांय ना 50 खोके ऑल ओके नथींग फुकट कांय नाका असो जाता कामदार कसो गोंयची लिगल टीम जेन्ना म्हणटा की म्हादयचें डायवर्जन 2007 ते 12 मदीं जाल्लें म्हणून यू आर विकनिंग अवर केस द कोर्ट्स आर गोइंग टू से वाय यू वी गॉट अप सो लेट इतले वर्सांनी उठले कशे तुमी 15 वर्सांनी 15 वर्सां कितें करताले न्हिदताले काय म्हणून सो आमी तूं मे करून आमची केस वीक करूंक जायना। आमचो एजी म्हणटा की म्हादय डायवर्ट जावं ना कळसा डायवर्ट जाल्या आनी बंडुरा डायवर्ट जाल्या म्हळ्यार कितें पेशंट बरो आहा हात गेलो आनी पांय गेलो पूण बरो आहा पेशंट मरूं ना तें हांवूय एग्री जाता पेशंट मरूंक ना पेशंट आसा पूण हात कापला पांय कापला। स्पीकर सर दीस डिफेन्स इज दीस द डिफेन्स ऑफ अवर टॉप लिगल ऑफिसर जेन्ना मुखेलमंत्र्यान क्लियर कट एक स्टेटमेंट करपाची गरज आहा आनी 1 पॉयंट डिमांड आमचो आसूंक जाय की DPR विड्रॉ करूंक जाय टायम बाउंड 15 दिसांनी DPR विड्रॉ जाता काय ना जायना जाल्यार कितें हें आमच्या रेजोल्युशनान आज येवपाक जाय।